स्पीकर सर, ही सर्वे आता 3 महिने लागतली. 3 महिन्यांनी आता जे पोना डिझास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेले तांच्या गांवांनी, ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पीकर सर, जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा, तांच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां, मर्सिलेस फिलींग केलां, खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां? थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. Speaker sir, as far you are asking me whether this disaster, whether it's related to derailment, those things you are asking me, or what you are asking? No. When they filled it up, there is a low-lying area आहा थंय बोल्ल्या तांणी. Okay. ताजे खातीर सगळीं शेतां बितां काबार जाल्या लोकांक. हय. ताजेर तुमी कितें केलां? We have not received Speaker actually sir, any. We have स्पेसिफिक not क्लेम received. जर आयला आसत, स्पेसिफिक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो, कोणाचो क्लेम जर आयला आसत तेका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें दितले तेजेर. We have not received any complaint so far. Oh. As far Speaker as sir, your land disaster filling. management team is not working. Yes. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your Nee. team has to take so much cognizance न्ही. Speaker sir. Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पीकर सर, एग्रीकल्चराच्या बाबतीतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत, बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचोच लॉस डायरेक्ट जावंक ना, एग्रीकल्चरच्या बाबतीत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करतले. स्पीकर Yes. सर, Speaker sir, एक मंत्री आन्सर दिवनी उत्तर दिवनी ना ताणें दिलें आन्सर. We have not. We have not received. We have not received any हांव complaints म्हाका so far. एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय, तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून, हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन, हे सगळें आसून करतात कित्याक? आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करतात? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? Speaker. स्पीकर सर, तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते ना सगळे दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयता तुका आत्तां. टायगर कॉरिडोर तातूंत दिला. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा. आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. आन्सर करू एक It has made specific references. स्पीकर सर, एक बसून घ्या. स्पीकर सर, हांवूय ताका स्पेसिफीक सांगता, सुप्रीम कोर्टान जे जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही, त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या. खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना, स्पेसिफिकली सांगता. आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना. पूण जाता बाय न्ही. प्रिजर्विंग हेरिटेज. तुवें पळयल्या मरे. हांव पर्सनली गेला स्पीकर तूं जेन्ना गेला तेन्ना तुवें पळयला. बसून घेत स्पीकर सर, बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज, लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना. सगळें प्रिजर्व करून कशें ज्या करतात जाग्यार तूं? शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा. स्पीकर कार्लोस फेरेरा